काय जगा माझी लागली कसं ना त्यांच्या मागे येतं ना ते यांना मला लागत itu deh bagi pakai intinya खडका पडले ते भरला माती माझ्या भाटकराच्या पहिला असे बोरा पडत बरं नाही आता हे पुढे करतो कोण रिक्वेस्ट कोण घेता आमचे रिक्वेस्ट घेता कोण रिक्वेस्ट कोण आता मारा याचे मारू नका बघी पट्ट माती सुकून मंगल तुकाराम रेंजी हे आमच्या घरात माझा घर मरण पडला आमचा आजार नका कोण असो ना आई असाची अशी माझी अन्य असाचा असं माझी आई असा गेली खरं नका कोण बघ तुला वाटलं बघ लगीन करा ते मग माझ्याकडे असं आता दोन झोपले सुद्धा झाली मन म्हणून असं जातं मन झालं असतं मन असतं तू माझं झालं मग त्यांनी सांगलं का ना पण कधी कर म्हणून सांगलं पण ते मग घेऊन नका दाखवून त्यांना मी दाखवायला त्याच नका सांगलं पंचांनी हाताने कळ म्हणून सांगलं पंचायत दिवसाचं कसं बोललं का माझं कोण लग्न नंतर मी दिसतं बिल भरून गेलं माझा हात पाहणं हरच्यांचा भीती त्या भिंत का 4,000 नका वाटते मार्केटिंग नाही माझ्या घर जाताला वाटा खातोला घर काय बनवलं तो पटलं काय खातोला शिले रसाचं माझं एका हजाराचं नका नको काठू नको काठू नका ह्या टाकाच ना सिलेंडर खर्च करू नका तू देते 2,000 ते का बरा मगन खाते सिलेंडर रसाचं माझं 1,000 आता लास्ट आज माझ्या घरांची लक्ष्मीच्या आता मी बघ 10 रुपये अजून पाय पडून लक्ष्मीच्या लग्न सरकार आता नका कहू बघ काय देऊ माझ्या गंमती उभी करपोची ही बघ आज माझी लक्ष्मी दारा उभी आंबोळ्याची घ्यायला झाल्या लक्ष्मी कला होती बघ आजका घेऊन हाती ही लक्ष्मी माझ्या घरात नसली अजून ही बघ माका बुद्धी दिली काय मी पठण दिलं पैसा घेतले आणि आज नका बुद्धी दिली पठण दिलं ही घेऊन दिलं 10 रुपयाची लक्ष्मी पाया पडते मग घर बांधून सरकारांचं आमचं घर बांधायची आमचं कोण ना आधार कोण नाही नका कळलं ना काय मी काय करू माझ्या हातून काय जायना आवयच्या हातीन का माझ्या काय जायना त्याच्या हातीन काय जायना आम्ही असा ते सगळे अशीच असा आमची जबाबदारी घेवपे पुढे कोण ना
मी बघ आमची सकाळी जबाबदारी पुढे हाक घेता करते कोण? ती हे बघ मांजरा मिरची घालून माझी तकलात पट्टल घालून झालं मांजरा मिरची घाली हे बघ मी हाक करते मी भियाले चल चुकला ना चल झाला या आता मांजरा मिरची भाजून मारली मी भियाले मध्ये ना माझ्या पडलं ना चिडचिडला इथे एवढे नेलं नळे पडतात हे पडतात तकले पडायला मी बोलतात. भियालो याच्यात नळ पडून हवे याचे कोक पडलेली तकले हे पहिले त्याचे कॅसलिन काढला तो नळ पडलो आणि कोक पडली त्याचे आणि असे घसघसाने रगात बसला तर कोण 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 धावून येतो नको शेजारना सामारना कोण नाही सो धावून येतो म्हटलं कोणाचे जाग सुद्धा असणार ना मेल्यावर केल्या वय खडपा सुद्धा पडलेला कोण असा जबाबदार कोण नाही ते खडपा पडत गेला थोडी खडपा फोडून फोडून हे करू ना माती ते लेबर हे हजार हजार पैसे घेतात लेबरना खंयचे इतके पैसे देतले आम्ही आमकां जोडूच ना 10 रुपया तर हजार हजार काढून देतले खंयचे इतकी परिस्थिती असा तर सरकार पळयना उषा बेनजी ही माझी आई असा आणि एक माझी बहीण असा तांकां सारखे उलयतात ते कितें करूंक जाय तांकां सुद्दां काय खबर आसना येवन वचून आमी कितके हांव सुद्दां शीक असा हे घरा ते माझे घर करता घराक लागून कितले पाशेस काडल्यान हांगा वच थंय वच हांव शीक मनीस तशेंच भोंवता तांकां आईक लागून आनी कितली परिस्थिती म्हाजी बिगडल्या भरपूर परिस्थिती म्हणजे बिघडल्या कोण कानार घेयना वचून येता पेडणे येता पणजे येता माझ्या घरा येता माझो घोव आसा तो बी बेकार आसा हे 4 दीस जाले कामाक वयता हॉटेलाक कोणाच्या चावतूंक तितले हांव बेकार तांकां पळोवपी कोण ना 2-2 हजार तांकां मेळटा 2-2 हजारांनी ते कितें जाता तेंचे चायक आनी उदकाकूच तेंचे जायना लायट बील आसा नळ बील आसा घरान सिलिंडर आसा सगळें आहा ते 4 हजारांचे दोगांचे कितें जाता भितर आमी खंय म्हणून नासतले म्हाजे पयतले तेंचे पयतले कोणाचे हांव शीक मनीस खंय म्हणून एकटें नासतलें हांव कितले फावटी गेले पेडण्याला कोण कानार घेना आज करतात फाल्यां करतात म्हणटात आज यो फाल्यां यो परत गेले म्हणटा आज ना तुजे फाल्यां फालतात खंयता म्हणटा ते आतां मामलेदारान गेले हे हाड करता ते 4 वर्सां जाली माझे घर म्हणटा आई कितले वचून पंचायतीन हय आईचे कोणूच कानार घेयना घर तेचे मोडोंक पावला 1.5 लाख दिता म्हणटा 1.5 लाख खंय आसा 4 वर्सां जाली येता वयता मामलेदारान गेले आज यो फाल्यां पंचायतीन गेलेले म्हणटा आज यो फाल्यां यो म्हणटा अशें खंय म्हणून नासतले आज यो फाल्यां यो करूं 1.5 लाख दिता म्हणटा 1.5 लाखाच्या आशेक आमी सगळ्याक भोंवता मत्ताच्या टायमार सगळें येता मत्ता घालात म्हणटा तुजें सगळें काम करून दिता म्हणटा मत्त जाल्या उपरांत कोण कोणा वळखना ते नजरे दाखयनात हेवटेंचे तोंड तेवटेन परत येतात तितल्या टायमार आमी तुमचें करून दिता आमी तुमचें करूंक दिता इसरून गेल्यार मागीर कोणाचें जागूच आसना हे आतां आसा हेका आतां कोण करतलो हेचे कोण करतलो तेच्या हातीन काय आतां हे आसा अशें आसा आतां तेचे करतलो कोण आमी आसा ते आमी शीक आसा आमकां जाल्यार आमकांच कोण दिना आमी लोकां कडेन मागोन हाडटा दोतोरा कडेन वयता माझे घर म्हणटा कितें केल्यार घराची ही भिंत कोसळ्ळा ही केसळ्ळा माझे घर म्हणटा तितल्या पुरते उलयतात वयतात मागीर कांयच आसना कोण जापूच करिना हे घराचें करतलो कोण ते घर म्हणून आतां रडटा ताका घर नाका मेल्यार सुद्दां आतां घर नाका मेल्यार सुद्दां ताका घर ही अशी घराची माती पडटा जेवंक गेल्यार तर जेवणान माती पडटा न्हिदोंक गेल्यार थंय न्हिदोंक माती पडटा एक खाट घालतले खाट घालूंक जागो ना थंय खाटीचेर माती पडटा जेवंक गेल्यार जेवणान माती पडटा तूं आमची कोण कॅरूच घेयना कितके फावटी मामलेदारान गेले पंचायतीन गेले आनी खंय कोणूच घेना आज यो फाल्यां यो करता आमी कितें म्हणून करपाचें आतां माझे घर म्हणटा माझे घर लाज कोणूच केना श्रीमंतांक दितात पयशेकारांक दितात गरिबांक कोण दिना श्रीमंतांक पळयता गरिबांक पळयना ते आसात ते न्हू पयशेकारांक पावतात पण गरिबांक पावना जेचो कोण ना घरान भाव ना आवय ना बापूय ना तांकां कोण पळयना जेच्या घरान गाडयो आहात घोडे आहात हे आसा बंगले आहात तांकां पळयता घरी मोठा खोपीची घरां आसात हे आसा तांकां कोणूच कॅर करिना पयशेकारांक कॅर करना पयशेकाराच्या फाटल्यान धांवतात गरिबाच्या फाटल्यान कोण धांवना गरिबांक सांगता अशें करता तशें करता आतां आमकां भाव ना बापूय ना कोण ना ही आवय आहा ती जाणटी आसा तेच्या हातीन काय जायना ही भयण आसा आगो तेच्या हातीन कितें जायना आमच्या हातीन कितें जायना हे करतलो कोण सरकार तर आपल्यार घेयना जाल्यार करतलो कोण आमचे माझे नाव अरविंद पायाजी हांव कोरगांव विलेज ग्रामपंचायत कोरगांव मायनवाडा कोरगांव वॉर्ड नंबर 2 आणि हांव मायणातलो रहिवासी
तरी अशें आयकोंक येयल्लें की आमची चंद्रावती वेंजी कैलासवासी तुकाराम वेंजी हेची धर्मपत्नी आयज कितें परिस्थिती पळोवंक गेल्यार त्या घराची आयज जी परिस्थिती आमी पळयल्या ती सदांच म्हणटाली आमकां मातशें घराचें पळय. तर आतां म्हणलें ही आतां पळोवया घराची परिस्थिती कितें जाल्या ती सरावंडींग एरिया बीन सगळी आमी आतां हें केल्या. आत्तां आमी आतां पळयल्यात हे सगळें आतां ती बाबडी कितें आहा तेची 2 भुरगीं आहात तिका आधार कोणाचोच ना. गव्हर्मेंट म्हणटा म्हाजें घर हे म्हाज्या घर म्हणजे हे दारां पळय काय माती आहा आनी ते पळय सगळे घुशीनी बाबडेचे काय तोलो जाल्यार इतली तेची बाबडेची परिस्थिती बिकट जाल्यार ही पळय ही खाट तेची बाबडेची सामकी दोळ्यांतल्यान दुकां येयली म्हाका तिका पळयतकूच. कितें तरी हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता तेचे चेडूं एक आहा ते उलयतले मागीर कितें ते सांगतले सविस्तर. हांगा हे किचन बाबडेचें कितें आहा भितर कांयच ना रे बाबड्यांशी आमची ही वयर माती सगळे पडटा बाबड्यांचेर ते आतां सांगताले रडोन. मातशें रिक्वेस्ट करता हांव गव्हर्मेंटा कडेन. बाकी तुमी ते 4,000 कितें जातले तेंच्या बाबड्यांचे 4,000 हे आतां येदे व्हडले तेंचे तांकां ना कोणाक गरज आहा तांकां तरी हेल्प करची. इतली हांव हें मागता मागणी करता तरी हे फाटल्यान दोंगर बाबड्यांचो ती हे म्हणटाली कोणाक लेबर घालतलो जाल्यार 1,000-1,200 रुपया खंयचे आमी हाडून दिवचे आनी ती कितें म्हणून काडटली. हे सगळें म्हणून ते फातर पडलेले आहा सायडीक. आतां पयले पळय हे ते फातर पडोवन हे आख्खे त्याच्या माश्याचेर पडोवन हे मोडल्यावर ते मोडला हे सगळें बँड जाला. ही बाबड्यांची भायली फाटली आनी तेंची आनी हे पळय हे सगळें मोडोंक पावला. कितें आतां कितें तुमी पळय हे आमी सांगलां ते सांगतले आतां कितें तें सविस्तर तुमकां. हांव इतलीच मागणी करता एक आमच्या हांगासरलो रहिवासी म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता जाता तितलो तांकां बेनिफीट ह्या घराक लागून दिवचो. गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता तुमी म्हाजें घर करतात न्हू तांकां त्या गरजूंक खरी जांकां गरज आसता तांकां तरी तुमी दिया इतलेंच मागता हांव. तांकां खंय बाबड्यांची आयज सामकें कोणीय येवन पळोवपाचें कोणीय म्हणटलो सगळें हे पयल्यार नजरच मारल्यार म्हणटलो कशी बाबडी रावता पावसान कशी रावतली ती आख्खें उदीक येता म्हणटा ते फाटल्यान भितर. गव्हर्मेंटा कडेन मागता जाता तितलो तांकां हेचो बेनिफीट दिवचो आनी घर मातशें तेंचें रिपेर जावं कितें तुमकां जाता शक्य जाता तशें कोणाक इंजिनियराक हाडून मातशें पळया आनी खंयचे परिस्थितीन तांकां हें मातशें उडें करून दिया मोठी.